प्रसार माध्यमांनी एक बातमी येवंक लागली की कोण एका मनशान गुळी मारली म्हणून। थोडे कडेन बातमी आयल्या की ताजी हत्या जाल्या काय म्हणून। आत्महत्या हत्या हे काय कळना अशी बातमी पातळ्या की ताणें कितें तरी एक व्हॉट्सॅपार मेसेज घालून दवरलेली आनी 2 नांवां घाल्या म्हणून। तातूंत एका मंत्र्याच्या भावाचेंय नांव आसा। आता तो मंत्री खंयच्या पक्षाचो आसा त्या पक्षान हातून कांयच उलयल्लें ना। त्या पक्षाच्या सरकारान जो मंत्री आसा ताणें आपल्या भावाच्या वतीनूय काय स्टेटमेंट काडलेलो आयकूंक येना, क्लॅरिफिकेशनूय ना। आनी जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार हे मनशान आपले एक स्वताक गुळी घालून घेतल्या जावं ताची हत्या जाल्या ही कशी कित्याक हाजेर एक आता हे कोडेच कशें जाला, कुवाळें कशें जाला। आमी म्हणटा हे डिप्रेशनानसून त्या मनशान केला काय। आनी जर डिप्रेशन जाल्यार हे तरेची डिप्रेशनां आनी कितल्या लोकांक गोंयांत आसतली। बारीक विचार त्या गोष्टीचेर केलो जाल्यार हे सगळें लँड माफिया प्रकरण अशें दिसता। जमनी खातीर ह्यो भानगडी आनी आमी जाणा आनी सगळे गोंयकार जाणात की गोंयांत ह्या जाग्या खातीर खूब जाणांनी हाचे पयशे घेतलेले आसा, कन्वर्शनां करता म्हणलेली आसा, ऑर्चर्डाची आमी तुमकां सेटलमेंटान करून दिता म्हणलेले आसा, कांय जावंक ना। सो अशे लाखांनी कोट्यांनी लोकांचे थोडे पयशे घेतलेले आसा, ते आपल्याक डेली गुळयो मारीत रावतले की काय असो प्रश्न आम आदमी पडला। आनी आमी सरकारा कडेन मागता ह्या बाबतींत खोल चौकशी करची आनी तांच्या कुटुंबाक न्याय दिवचो।